Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देवाची कृपा, देवाचं मोग आणि देवाची सगळी आमची बापूत पवित्र आत्म्याची प्रेझेन्स ह्या वेळार आमचेर येवंक. तो देव आमकां प्रेझेन्सान बोत्ता. आमकां हर एक दिसा हर एका वेळार तो आमकां प्रेझेन्सान भरता. पवित्र पुस्तक म्हणटा उपदेशकच्या पुस्तकान एक दीस येता, सकाळ जाता, सांज जाता आनी तो दीस पाशार जाता. परतून दुसरो दीस येता, सकाळ जाता, सांज जाता आनी तो पासून दीस वयता. Praise the Lord. तो पासून दीस वयता. पण पवित्र पुस्तक म्हणटा एक दीस येता, दुसरो दीस वेता, तरी पासून जी रचलेली पृथ्वी ती तशीच आसा. हालेलुया. आमच्या मुखार जे दीस आसात आणि जी वर्सां आसात ती सगळी वर्सां तुजी आणि म्हजी जेजू ख्रिस्ताच्या सामकार आसा. देखून दावीद राजा म्हणटा, म्हज्या देवा, म्हजे सगळे दीस आनी सगळी वर्सां तुज्या हातीन आसा. आमच्या देवाच्या हातीन आमचे दीस आनी वर्सां आसा. देवाक खंयचोच मनीस ह्या संवसारान येवन परतून ह्या संवसारांतसून गेलो तो मनीस खबर ना अशें ना. सदांच मतीन धरा. देवाक हर एक दीस, हर एक मनीस, हर एक सेकंद खबर आसा. आतां ताका कितल्यो तरी पिडक्यो येयल्यो आनी गेल्यो, देवाक खबर आसात. कितली तरी मनशां ह्या संवसारान येयल्यान आनी गेल्यान, केन्ना तुवें विचार केलाय? हें सगळें तुज्या देवाक खबर आसा. सो तूं असल्या देवाची पुजा करता आनी असल्या देवाचो मोग करता जाका सगळें खबर आसा. सगळें ताका ठावे. असल्या देवाची आमी सेवा करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाचे प्रेझेन्स आमकां हर एका वस्तू पासून आमकां वाटायता. हर एका वस्तू पासून. आयचो दीस सकाळ पासून सांज ताकाय देवान आमकां राखला सांबाळ आनी सोबीत खायन आमकां भरल्या. खेरीज भाशेन आमच्या भाव भयणींच्या तोंडांतल्या उतरां वरवीं आमच्या घरांनी आज पवित्र आत्म्याची उतरां आज चालू आसता. पवित्र आत्म्याचे प्रेझेन्स चालू आसता. त्या उतरां उद्देश देव तुमचो बाबा मोग करता. देखून तो तुमच्या घरांनी येवन आशेता. क्रिस्त त्या देवाक वाखाणणी दिवया. त्या देवाक स्तुती करूया. ज्या वेळार तू स्तुती करताय, ज्या वेळार तू आराधन करताय, तुझे जिवीत तू देवाक समर्पण कर. सोबीत गायन बोलला तो. सोबीत गायन बोलला तो. वेळार आराधन कर.
त्या उस्तुरे भाशेन जेका काहीच फरक पडोंक नासलो ती कितें करता ती गेली आपल्यातल्या लागचे बऱ्यातले बरें सुंदर द्रव्य थंय हाडलो आनी जेजूच्या पांयार वतयलो. तिने हें चिंतूंक ना तो कितलो मोलाचो वा कितलो इम्पॉर्टंट, पण तिने बेश्टांतले बेश्ट हाडून जेजूच्या पांया लागीं वतयले. आनी पवित्र पुस्तक सांगता तिने आपल्या केसांनी माथ्याच्या केसांनी तिने तिचे पाय पुसले. ही जावन आसा बाबा खरी वर्शीप. ही जावन आसा बाबा खरी वाखाणणी. ही जावन आसा बाबा देवाची खुशी. मॅटर करना तुमच्या भितर कितें आसा तें, कसली दूख आसला, कसली पिडा आसा, कसले त्रास आसा ते चिंतूं नाका, पूण तुमच्या मदें आसा तेची सक्ती तुम्ही वाडयात. ह्याच्या वेळार ती सक्ती वाडटली ऑटोमॅटिक मोगाच्या बाबतींत तुमचे जिवीत बदलतले. तुम्ही सेम रावच्यात ना, तुमच्या करियरान तुमच्या लायफान वाडटले. तुम्ही हें चिंतूं नाका म्हजी भोवतालची म्हज्या बाजूची परिस्थिती कितें आहा, म्हज्या नेबराची परिस्थिती कितें आहा हें चिंतूं नाका. तो कितें करता हें चिंतूं नाका. तूं कितें करताय तो देव चिंतता. हालेलुया. तूं कितें करताय तो देव चिंतता. पवित्र पुस्तक म्हणटा नितिमान मनीस आपल्या बऱ्या कामा वरवीं जिवीत जगतलो. नितिमान जायात, नितिमान जायात. तुमकां जर जाता जाल्यार वेळार दोनूय हात तुमच्या वयर उबा राहात. तुमचो आत्मो तुमच्या देवाक भेटयात. जर तुम्ही खंय कामाचेर आसात वा गाडयेंत आसात वा आनी कसलेंय तुम्ही काम करतात जाल्यार तुमच्या तोंडान देवाची स्तुती करात. रेझान थाना माना खाठालाबो जेहेते जेके थोरो मोना सातालाबो सेते रे बेसो इदाला को थोरो बुरा सा कटाला बाला सो कुथारा बारा तेरे बाना खाता लाबू से के तेरे बेरे सो कुथाना माना ओ शाला बाला बाला बाला. व्हडल्यान देवाक वाखाणात, व्हडल्यान देवाक वाखाणात बाबा. तो बरो देव आसा. वाखाणनंतर पळयात. वगी रावू नाका. तुमकां अन्य भाशा येना जाल्यार हालेलुया म्हणा. तुमकां जे वर्ड बाय हार्ट आसा ते वर्ड डिक्लेअर करा. जेजू ख्रिस्त म्हज्या भितर आसा. तो म्हजी बलिश्ट जागा आसा. तो म्हज्या भितर आसा. तो तेका जायना अशें कांय ना म्हणत रावात. ओ पवित्र आत्मा म्हजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती म्हाका सावय घालतली. ओ जेजूच्या गायांनी हांव बरो जाला. ओय तो म्हजो मोग करता आनी तेणी रक्तान म्हाका धुवन काडला. वेगवेगळी उतरां बायबलांतल्या त्या उतरांनी देवाक वाखाणात. लाबा शोकुथाना माना खाता लाबू से. हालेलुया. 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 Zetena mata la kotoro buziketa. Deda makatana mana katalaburo burbu. देवन करा आणि अन्य भाषा वाढ्याली बांधना माना खाताला बुसे. फायर करा देवाच्या आत्म्याक स्पिरिटाक फायर करा लेबिथोना माना 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 माना. ओ पवित्र आत्म्याचो उजो घ्या देवार तुमच्या खुडी रिसीव करा लाबाथाना माना खाताला बुसे रे बेरे 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 बे. ओ शबारा बारा 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 बसा खाताला बाला बाला बाला.
ओ शाबारा बारा 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 सेरे बेरे 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 ओ शारा बारा 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 हालेलुया. अन्य भाशेन उलया तूं तुमची ताकद जावन आसा. खंयच्या जागेर आसात, खंयच्या शारांत आसात तें मॅटर करना, पूण तूं तुज्या देवाताय रिलेशन बिल्ड केला हें देव पळयता. ह्या संवसारान तूं कितें बिजनेस करताय हें पळयना. ह्या संवसारान तूं कित्या वरवीं आपलो वावर धंदो करता हेचेर लक्ष ना, पूण कशा वरवीं कशा भाशेन तूं देवाचें उतर घेवन चलता हें देव पळयता. आनी पळयत आसा लेखिताना माना माना काटा लाबू रेझेंताना माना काटा लाबू सेकितेरे बेरे. हालेलुया. उलकरात Jesus केवे Jesus 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 सगळीं जाणां म्हाज्या फाटल्यान Jesus Jesus म्हणत रावात. Jesus तेच्या नांवान ताकत आहा. Jesus 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 Levantana mana katala bosse ever अभिषेक मागात. जेजू म्हाका तुज्या सामर्थ्यान भर एवर. जेजू म्हाका तुज्या सामर्थ्यान भर सोमी जेजू. एक बरो सेवक जावन एक बरो सेवक जावन हांव तुज्या सामकार रावन तुजो सेवक जावन तुजो सेवक जावन हांव तुज्या सामकार राव म्हणात. जेजू हांव तुजो सेवक जावन तुज्या सामकार राव. सगळीं म्हाज्या फाटल्यान म्हणात हांव तुजो जेजू सेवक जावन तुज्या फाटल्यान राव. जेजू हांव तुजो बेस्ट सेवक जावन तुज्या फाटल्यान राव. ओ जेजू 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 बेस्ट सेवक जावन. शिकाताना माना काटालाबो शिकाताना माना काटालाबो rizeke toro puro kata rabatana mana kata etalabatana mana katalaba. Oh देवा वांगडा उलयात. एवेर तुमचे सामकार देवा. शाटा लाबा काटा लाबा लाबा तेके तेरी शिके तेरी बाना काटा लाबो सोको तोरो. Oh shakata लाबा 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 लाबा. Oh sata laba 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 laba. Oh sakata laba 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 laba. Oh sakata laba laba. एवेर दोनों हात उक्ते करात आनी देवाचे प्रेझेंट रिसीव करा. In the name of Jesus Christ. एवेर ते चिव्या देवाचे प्रेझेंस हांव मागता. दर एकल्या म्हाज्या भाव भयणीचेर देवाचे प्रेझेंसाची चादर एवेर पवित्र आत्म्यान भरता. रिसीव 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 shakatala bala 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 bala. Receive receive receive. Oh hallelujah. Receive name of Jesus. In the name of Jesus. Receive receive Holy Ghost. Receive shiketere bara 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 bara. Oh Shara, I receive. I'll sweekarta. Holy Ghost, Holy Ghost fire. Holy Ghost fire, 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 fire. Everyone. Leben. Shankan Tramba Udribe Zere Bere. Hold on. Ande Basha Vada, like Daramana Mana Catalabo Secretary Bere. Oh, Sharabara Bara 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 Shiki Dara Bara 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 Sharabara Bara 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 Bara. Hallelujah. 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 या दिसांनी पवित्र आत्म्यान आमकां दिल्लो सब्जेक्ट म्हटल्यार सो टू द लॉर्ड. देवाची सेवा करात. देवाची सेवा करात. ह्यो हांवें म्हज्या मनांतलो
विचार तुमका शेअर करना बाबा. पवित्र आत्मा तुमका दाखयता, पवित्र आत्मा तुमच्या लागी उलयता. तो विषय, तो सब्जेक्ट हांव वेळार शेअर करता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आयचो विषय जावन आसा सर्व टू द लॉर्ड डे 4. आणि आयज आमी एक अशा देवाच्या सेवकाची आयज आमी तिची उतरां घेवन आमच्या जिवितान आमी कार्य करताले. खेरीज भाशेन ती उतरां बलिश्ट, आनी खेरीज भाशेन ती उतरां जिवी. हालेलुया. लूक चॅप्टर 1 ओपन करात बायबल. लुकाचो पयलो 28 आणि 38 लायन. लूक चॅप्टर 1 वर्स 38. तुमचे बायबल ओपन करात आणि हे उतर लिहून घ्या. तेन्ना मारियेन म्हटलें, ही आसा हांव देवाची चाकरण. जावं म्हजे सोवे तुझ्या उतरा प्रमाणे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. एक अशी सेवकाई, एक असो देवाची चाकरण जेका आयज जेजू क्रिस्तान देवा बापान आज वेगळो मान दिला. पवित्र पुस्तक म्हणटा, तेन्ना मारियेन म्हटलें. तेन्ना मारियेन म्हटलें. केन्ना म्हटलें? ज्या वेळार गाब्रिएल देवदूत तिच्या लागीं आयलो आनी तिच्या लागीं येवन म्हटलें, नोमान कुरपेन बोललेले, देवान तुका वेचला आनी तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म घालतली आनी तूं तेचें नांव जेजू म्हूण दवरचें. तो सर्वेस्पराचो पूत म्हूण तेका पाचारतले आनी ताचे घराणो सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो. इम्पॉर्टंट, तेचे राज केन्ना सोंपचें ना. त्या वेळार मारियेचो आन्सर जावन आसलो देवदूता, पूण हें कशें घडटलें? पूण हें कशें घडटलें? त्या वेळार देवदूतान जाप दिवन म्हटलें, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुका सावळी घालतली. हालेलुया. आनी एक देवदूतान उतर म्हटलें, कित्याक देवाच्यान जायना अशें कांयच ना. सायबीन मायन देवाची ही उतरां आपले भितर रिसीव केली. सायबीन मायन ही देवाची उतरां आपले भितर कॅच केली.
हे सगळ्या जे कितें देवदूता सांगता सायबीन मायेचे जे उलाप आसा त्या उलापान गाब्रियल देवदूत तिच्या सांगाताक उलयता. गाब्रियल देवदूत तिच्या सांगाताक उलयता. पूण गाब्रियल देवदूत हे सगळे उलयत आसतना केन्ना तो कट सरलो. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा लूक चॅप्टर 1 वर्स 38, ज्या वेळार मारियेन म्हटलें ही जावन आसा हांव देवाची चाकरण, ही जावन आसा हांव देवाची सेविका, जावं म्हजी सोबें तुज्या उतरा प्रमाणे. हालेलुया. पवित्र पुस्तक सांगता तो त्या वेळार देवदूत तिचे सरशी कट सरलो. हालेलुया. सगळी जाणां म्हणा, त्या वेळार देवदूत तिचे सरशिलो कट सरलो. त्या वेळार देवदूत तिचे सरशिले कट सरलो. मोगाच्या बाबायनानो, दर एकाच्या जिवितान देवाचें एक आपोवणें आसा आनी दर एका आपोवण्यान देवाचे एक उद्देश आसा, देवाचे एक कितें तरी मिनींग आसा. तूं आयज गोवा शारान जर आसाय, तुका गोवा शारान म्हापश्यां जर तुका देवान एक घराबो दिला, देवाचे कितें तरी मिनींग आसा. थोडी जाणां मारगांव, थोडी जाणां पणजी, थोडी जाणां वेंगुर्ला, थोडी जाणां मालवण, थोडी जाणां बॉम्बे, थोडी जाणां पुणा. आयज देवान तुका जी स्वात दिला, आयज ह्या स्वातीचेर जंय आसाय ती स्वात तुका जी देवान दिला तेका कितें तरी मिनींग आसा. तूं बश्टो त्या स्वातीचेर ना, कितें तरी देवाची एक मांडवळ आसा तुज्या जिवितान. हें सदांच मोतीन दवरात, सदांच मोतीन धरात. जेता काय तूं हें सजमोन घेयनाय, कितें जावन आसा देवाची मांडवळ म्हज्या जिवितान, त्या ताकाय तुजें कितें काम आसा तें तुका सजमना. हालेलुया. हेच्या पयर केन्नाच अशें जावंक ना सायबीन माय सांगाता देवदूत उलयलो. ती एक भाग्यवंत वस्तुरी, ती एक भाग्यवंत आंकवार चेडूं आसलें. पूण तेच्या आदी देवदूत येवन तिचे लागीं उलोवंक ना. फर्स्ट टायम अशें जालां, ती एका जागेचेर आसतना देवदूत तिका उलोवंक लागलो. खंयची आहा ती जागा, खंयची आहा ती स्वात? कितें नोट केल्यात केन्ना तुमी? खंयच्या स्वातेचेर सायबीन मायन गाब्रियल देवदूत उलयलो? तुमकां जाणा ती स्वात कितें? आमी फकत मोगाच्या बाबायनानो आमी फेस्तांच करीत गेल्या, पूण ती स्वात खंयची ती आजून कोणाक खबर ना. खंयची स्वात आसा ती ज्या स्वातेचेर तो गाब्रियल देवदूत जो देवाच्या सामकार आसतालो तो येवन तिचे लागीं उलयता. खंयची ती स्वात, खंयची स्वात ती?
ती स्वाद जावन आसा प्रेयर. नातर ती स्वाद खंयचीच ना, अशी संवसारांतली खंयचीच स्वाद ना मोगाच्या बाबायनानू, ज्या स्वातेचेर जर प्रेयर ना थंय देवाचें प्रेझेन्स येवन उलयला. ज्या स्वातेचेर प्रेयर आसा, ज्या स्वातेचेर मागणी आसा, त्या स्वातेचेर देवाचे आयज भुरगो देवाचे उतर येवन तांकां मेवला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मारिया ज्या वेळार प्रेयर करताली, ज्या वेळार मागण्यान आसली, त्याच वेळार देवदूत ताका दिश्टी पडलो. सो पयले तुजे जिवितान प्रेयर ही पयली स्वाद जावन आसा, जी स्वाद तुका देवदूतांची दर्शनां दाखयता. कितें मेसेज, कितें मांडव आसा देवाची तुज्या लायफान, ते तुका कळीत करता. मोगाच्या बाबयनानू स्टेटस दवरल्यार, डीपी दवरल्यार सायबीन मायचो आमी सायबीन माय भाशेन जायना हें सदांच मतीन धरात. 4-5 लायनीन फोटो घातल्यार, 10-20 स्टेटसार फोटो घातल्यार, स्क्रीन शेअराचेर जर तुमचो सायबीन मायचो फोटो आसल्यार त्या भाशेन तुका जिवीत जायना. सायबीन मायेन आपले दोनूय पांयाचे दिमेनी झरयल्यो आसतल्यो ते देवाचे प्रेझेन्स कॅश करच्या पासत. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. मोगाच्या बाबतीन ती देव न्हू पूण देवाची खोशी केली, कित्याक ती आसली देवाची सेविकाई. हे सदांच उगडासान धरा, सदांच मतीन धरात. सदांच मतीन धरात. ती बेश देवाची सेविका आणि बेश देवाची सेविकाई केल्या तिने केन्नाच आपल्या पुताक सोडूंक ना. जल्माच्या त्या दिसा पासून मरण्याच्या त्या दिसा ताकाय ती त्याच्या सांगाताक रावल्या. ही जावन आसा देवाची बेश सेवकाई. कितले अशे प्रॉब्लेम्स येयले मोगाच्या बाबयनानू. सायबीन माय ज्या वेळार जेजू पोटांत आसतना हेरोद राजा तांकां मारूंक सोदतालो, ह्या गांवांसून त्या गांवांत, त्या गांवांसून त्या गांवांत, कोण तांकां स्वाद दिनासलो. मोगाच्या बाबतीन एक गर्भेस आवय हे सगळे पोटान घेवन, पोटान खंयचोय पूत घेवन चलप म्हटल्यार तितलें इजी ना, तितलें इजी ना. आमकां दिसता कितें देव आसलो तेच्या सांगाता, सगळें इजी जालें, तूं गर्भेस जातली, आनी गेली आनी ती गर्भेस जाली, बोकडांनी वा गायनी ताका स्वाद दिली आनी आमचो जेजू. ना बाबा, इतलें इजी ना. जेजू संवसारांत येवंक मोगाच्या बाबतीन इतलें इजी ना. तेचे पासून व्हडली चड व्हड मांडावळ जावन आसा. हालेलुया. चड व्हडली मांडावळ जावन आसा. देखून भाग्येत पावलो काल म्हणटा न्हू, म्हजे ह्या कुडीचेर जे दाग आसात ते दाग जेजूचे. तशेंच सायबीन मायचे जे त्रासाचे दाग आसात ते दाग जेजूचे जावन आसले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एका बारक्या भुरग्याक घेवन चलप म्हटल्यार सारकें न्हू. कितले म्हूण ताका त्रास, कितले म्हूण ताका कश्ट, कितले म्हूण. हालेलुया. मोगाच्या बाबयनानू सायबीन मायचे जिवितान जर तिची सेवकाई पळयल्यार तर ती बेश सेवकाई जावन आसा. बेश सेवकाई, बेश सेवकाई. तेच्या भाशेन कोण सेवक आसोंक ना आनी जावंक पासून ना.
बेस सेवकाई. त्या दिसांतान ती आपल्या पुता वांगडा रावली. घडी तेका कोण लोक लागीं करना आसले. ज्या गांवांत तो रावतालो त्याच गांवांनी तेका लागीं करूं ना. पूण सायबीन माईन आपल्या पुताक केन्ना सांडूंक ना. ती सदां तिच्या सांगाताक रावली. म्हज्या बाब भयणांनो, ज्या ताकाय ती जेजू क्रिस्ताक धरूंक आयला थंय थान ती केन्ना भियोंक ना. जंय पूत आसलो थंय ती आसली. जंय पूत खुर्साची वाट चलतालो थंय ती चलताली. जंय पूत त्रासान आसलो ती आसली. आनी जंय पुतान प्राण सोडलो थंय पण ती आसली. आनी जंय पूत दिश्टी पडलो आनी स्वर्गार चडलो तेन्ना पासून ती आसली. आनी आतां ती तेच्या एका अशा जागेचेर आसा. ती जागा कोणाच्यानूच काडून घेवंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ही जावन आसा बाबा बेस सेवकाई तुज्या आनी म्हज्या जिवितांतली. देखून सायबीन माई म्हणटा, ही आसा हांव देवाची चाकरण, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा प्रमाणे. ज्या ताकाय तेच्या उतरा प्रमाणे तूं तुज्या कुडीन चलनाय त्या ताकाय तूं केन्नाच एक बरो सेवक आसोंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. केन्नाच एक बरो सेवक आसोंक जायना. ज्या ताकाय तूं तेजी उतरां, देवाची उतरां तुज्या कुडीचेर तूं घेयनाय आनी त्या उतरा प्रमाणे चलनाय त्या ताकाय तूं बरो सेवक केदीच जायना. केदीच जायना. कितले ते मागणें कर, रजार कर, ज्या ताकाय तेची उतरां प्रमाणे तूं चलनाय तूं एक सेवक ना जायनाय. आनी तूं एक सेवक न्हूच. आनी केन्ना तुका सेवकय जावंक जावचें ना. जेजू ख्रिस्त आपल्या जिवितान अशी आपल्या मम्मीक, आपल्या सायबीन मायक अशी जागा दिवन गेल्या. ती जागा परतून एक फावट सांगता कोणाच्यानूच काडूंक जावची ना. ती एक बेस्ट सेवकाई आसली. तिने एक बेस्ट चाकरण जाली आनी आज एक बेस्ट जागेर आसा. पूण रावली गजाल आमची सेवकाई कितें जावन आसा. आयज हांव म्हजी सेवकाई करतना हांव त्या दिमयेर रावन देवदूताच्या वा देवाच्या उतराची वाट पळयता. कितें म्हाका मॅसेज येता, कितें म्हजी येवजण आसा, ह्या संवसारान देवान म्हाका कित्याक धाडला हें कोण विचारता. कोणे तुवें म्हटलाय एका बंद रुमान वचोन, देवा म्हाका सांग तुजी येवजण कितें आहा म्हजे थंय, कितें येवजण आसा, कितें प्लॅन आसा तुजो. कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता दर एक मनशाक देवान एक प्लॅन दिला. प्रेज द लॉर्ड. आनी त्या बगर तो ह्या संवसारान येवंक जायना. पूण मनशांक खबरूच ना आपले थंय देवाचें प्लॅनिंग कितें आसा तें. तेच्या पासत देवा सांगता तुजें उलोवचें प्लॅनिंग जाय, तुज्या मागण्याचें प्लॅनिंग जाय. प्रेज द लॉर्ड. त्या पासत बेश्टेंच मोगाच्या बाबयनान देवदूत येयना आनी सायबीन मायक लागीं उलयना. जर आयज तुमच्या कुडीन, तुमच्या घरांनी जर देवदूत येवंक जावो जाल्यार तुमी तासांनी, मिनटाक देवाक वाखाणीत रावंक जाय. वाखाणीत रावंक जाय. आयज जितली तुमी देवा लागीं उलयताले त्या वेळार एक दीस असो येतालो देव खाशा तुमच्या लागीं उलयतलो. आनी तुजे जिवितान
ताची कितें प्लॅनिंग आसा तें तुमकां सांगतलो, कितें येवजण आसा ती. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या बाबा भयणांनो, जेजू एक बेश्ट आमकां सेवकाई दिवन गेला. तेणी आपूण देव आसून आपुणूय सेवक बेश्ट जाला. तेणी अशें कांयूच वायट करूंक ना, जेका लागून आपल्या बापायचें नांव काला पडलां. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या बाबा भयणांनो, आयज आमी जर सायबीण मायचो मोग करता, तर मोगाच्या बाबा भयणांनो, खरें जर देवाक वर्शीप करूंक जाय जाल्यार सायबीण माय भाशेन देवा सांगाता मागण्या वरवीं उलोवचो प्रयत्न करात, टंग्सान उलोवचो प्रयत्न करात, उतरांनी, बायबलच्या उतरांनी उलोवचो प्रयत्न करात. न्हू टिकटॉकार व्हिडिओ, न्हू व्हॉट्सअपार व्हिडिओ, न्हू फेसबुकार व्हिडिओ, रियल देवा लागीं उलया. कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता तुजें प्रेयर अशें आसोंक जाय, तूं भितर वच आनी भितरसून जनालाक तुज्या कडी घाल वा लॉक कर आनी उपरांत तुज्या देवा लागीं उलय. कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता गुपीत आसतलो देव, गुपीत वस्तू तुमकां सांगतलो. आमेन. हालेलुया. आयज सायबीण माय, थोडी जाणां सायबीण माय फस्टीच सायबीण माय म्हणटात आनी कोणी कितें म्हटलें जाल्यार रोखडेच. पूण तूं सायबीण मायचो मोग करताय जाल्यार तेचें जिवीत तुका नाका, तेच्या भाशेन त्रास केलेले तुका नाका. तुका सगळें रेडीमेड जाय. हाव पॉसिबल? तूं कसो सरकार वचोंक जाता? ना वचोंक जायना, कितेंच ना. सायबीण मायन आपल्या जिवितान पयलें देवाची प्लॅनिंग सजमोन घेतलो. ती मागण्यांत रावली, आपले दिमयेन घालून ती देवाक वाखाणटाली. देखून देवान तेका पयली, देवान तेका चूज केली, देवदूताक धाडलो, देवदूताची जे लागीं उलयलो. सायबीण मायन ती उतरां त्या शक्तिशाली प्रेझेन्सान, कित्याक ज्या वेळार देवदूत येयलो त्या वेळार सायबीण माय लागचो जो पवित्र आत्मो आसलो तो एक्टिवेट जालो. त्याच पवित्र आत्म्यान तेका सावय घातली आनी तिणें म्हटलें, ही आसा हांव देवाची चाकरण, जावं म्हजी सोवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी त्या वेळार गाब्रियल देवदूत, पवित्र पुस्तक सांगता, तिच्या लागशिल्लो कट सरलो. म्हटल्यार त्या वेळार तें प्लॅनिंग फूल जालें. जी योजना देवान सायबीण मायच्या जिवितान, सायबीण माय तिच्या मम्माच्या कुशव्यांत आसली तेन्ना पासून, ती जल्माक येवच्या आदी पासून जी प्लॅनिंग देवान सायबीण मायचें केल्लें, तें सायबीण मायन आपलें प्लॅनिंग जाणून घेतलें. त्या प्लॅनिंगाचेर तेणी काम केलें. त्या प्लॅनिंगाक लागून देवदूत येवन तेच्या लागीं उलयलो. देवदूत येवन तेच्या लागीं उलोवन तें प्लॅनिंग सक्सेस केलें. आनी शेवटाक देवदूत ज्या वेळार तें प्लॅनिंग जी देवान मांडवळ केलेली ती एक्सेप्ट केली. आनी सायबीण मायन म्हटलें, जावं म्हजी सोवें तुज्या उतरा प्रमाणे. म्हटल्यार फिनिश, म्हटल्यार फियात म्हटल्यार जालें. हांवें रिसीव करता. जशें तूं उलयताय तें हांवें रिसीव केलां. फियात. प्रेज द लॉर्ड. ह्या वरवीं सायबीण मायन आपल्या जिवितान बेश्ट सेवकाई केली. तुम्ही जर सायबीण मायचे शीस जावन आसात जाल्यार ह्या भाशेन करात आनी मागीर सायबीण मायचो मोग करात.
प्रेज द लॉर्ड. नातर फुलां घालून वाती लावन आनी हेर कितें करून लायटींग मारून आनी हेर डेकोरेशन करून तुमी प्रूफ करूंक जायना तुमी सायबीण मायेचो मोग करतात. प्रेज द लॉर्ड. केन्नाच ना. कित्याक जाणा, हे हांव तुमचें सांगना, हांव म्हजें सांगता. हांव म्हज्या लायफान जें कितें रॉंग केलां तें हांव तुमकां ह्या वेळार सांगता. अशा भाशेन तूं सायबीण माय जेजू प्रूफ सायबीण मायक दाखोवंक जायना हांव जेजूचो मोग करता. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार तूं सायबीण माय लागीं तुमी एक तुमचे शेअर करतात त्या वेळार थोड्यांका दिसता आमी सायबीण माय लागीं शेअर करता. ना, तू सायबीण माय लागीं शेअर करनाय तर तुजे जेजू लागीं शेअर करताय. प्रेज द लॉर्ड. सायबीण माय एक देवाची सेविका जावन आसली. ती देव न्हू बाबा, पूण देवान तेका असो मान दिला आनी अशी जागा दिल्या, ती जागा संवसारान ह्या कोणाकूच ना. देखून गितांतले गीत कितें सांगता जाणा, ती प्रोफेसी सायबीण माय विशीं आसा. गितांतले गीत लास्ट चॅप्टरान सांगता त्याच्या भाशेन कोणूच तरी ना, त्याच्या भाशेन कोणूच तरी जावंक ना आनी त्याच्या भाशेन कोणूच तरी जावची ना. प्रेज द लॉर्ड. आख्ख्या वस्तुरे मदीं ती बागी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. द सॉंग ऑफ सोलोमन जे बूक आसा तितून ते बरयला. ती प्रोफेसी जावन आसली सायबीण मायची. हालेलुया. सो पळया, चितात बश्टेन सायबीण माय करून तुमकां जेजू क्रिस्त केन्नाच मेळचो ना. सायबीण माय भाशेन जिवीत. आनी आयज सायबीण मायन हेच जाय. देखून सायबीण मायन चाकराक म्हटलें, जें कितें म्हजो पूत सांगता तें तुमी आयकात. पुताचें आयकनात, आमी आमचेंच आयकता आनी आमकां मनान आसा तशें आमी करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सायबीण मायन बेस्ट जागा, बेस्ट वाटो चूज केलो. मोगाच्या बाबायनानू हिस्ट्री सांगता 14 वर्साची आसतना तेका देवाचें उतर मेळलें. हे 14 वर्साची आसतना तेणी कितलीं वर्सां पयलीं प्रेयरान घालयली आसतली हें तुमी चिंतून पळया. आयज आमकां 5 मिनटां बायबल वाचूंक जायना ना आनी सायबीण मायच्या फेस्ता दिसा मात स्टेटस घालता हॅपी फिस्ट म्हणून. सायबीण मायचो बायबल फूल रीड आसलो. ओल्ड टेस्टमेंट बायबल फूल रीड आसलो. देखून तेका जाणा आसलें कोण तरी सोडवणदार जल्माक येवचा, पूण तिका खबर नासलें ती आपूण म्हणून. पूण ज्या वेळार घडये ती कोण तरी सोडवणदार जेवचो आसा, पूण तिने घडये एक्सेप्ट केलें आसतलें तो सोडवणदार घडये म्हज्या कुशव्यांत येयलो जाल्यार. कित्याक देवाचें प्लॅनिंग देव सांगता आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा खंयचोच प्लॅनिंग देव मनशांक आपल्या सांगल्या बगर ना. हालेलुया. आयज आमी परतून तेच सांगता मोगाच्या भाव, आमच्या सेवकायेर आमी काम करूंक जाय. आमच्या सेवकायेर काम करूंक जाय. जेजू ख्रिस्त बेगी येवचो आसा. काम करात. मारानाथा, जेजू ख्रिस्त बेगी तूं ये. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सगळीं जाणां थंय पण कर. सो मे जेजू ही जी कितें उतरां तुवें म्हज्या तोंडान घातलां, सो मे जेजू ह्या वेळार हांव तुका थँक्यू म्हणटा, हांव तुका वाखाणटा ह्या सोबीत उतरांक पासून. सो मे जेजू आनी ही उतरांचे प्रेझेन्स ह्या वेळार जितलीं जाणां आयकता आनी हेचे उपरांत जितलीं जाणां ऑनलायन येतात, सो मे जेजू ते प्रेझेन्स तांकां सेम रावं. आनी तेच्या उपरांत कितलीं जाणां कितल्या दिसांनी ऑनलायन पळयतले त्या वेळार तांचें जिवीत बदलां आनी खरी सेवकाई सुरू करूं. आमेन. Amen. God bless.